पोर्तुगीज कनेक्शना वयल्यान नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेकोन परतून एक फावट आरोप केला। सिक्वेरा भारतांत लेगीत जल्माक येवंक ना, ते भायर 2001 ताणें आपलो जन्म पोर्तुगालांत नोंद केला। देखून हेर गोंयकारां प्रमाण ताचोय भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशी मागणी मिकी पाशेकोन केल्या। हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या अलेक्स सिक्वेराचो जल्म 1957 वर्सा केनियांत जाला। मायपाय गोंयांत जल्माक आयिल्ल्या कारणान ताचे कडेन भारतीय नागरिकत्व आसा। पूण 1961च्या मायपायच्या डॉक्युमेंटाच्या आदाराचेर सिक्वेरान 27 मार्च 2001 वर्सा आपलो जल्म पोर्तुगालांत नोंद केला असो दावो मिकी पाशेकोन केला। पोर्तुगालाचो पासपोर्ट मेळचे पयलीं जल्म नोंदणी केल्ल्या कारणान 144 गोंयकारांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात। देखून हेर गोंयकारां प्रमाण सिक्वेराचोय भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशें मिकीचें म्हणणें। हे विशीं ताणें खंय पासपोर्ट अधिकाऱ्यांकूय पुराव्या सयत पत्र बरयलां। ताचेर 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार हांव फुडलें पावल उबारतलों अशी शिटकावणी मिकीन दिल्या। By inducting a foreign national in a cabinet, a month long, probably 140 passport has been revoked of Goans whose birth registered central register of Lisbon, just because their birth registered in Lisbon, their passport been revoked. Now the once your birth is registered in Lisbon, Portugal, that country give you a number. It's called Assin de Nascimento. That is the number. So once that number given, that is mentioned, that is confirmed that you are citizen of that country, and that country is considered that you are citizen. So those 140 odd Goan passport being revoked, my request was the same. Why high profile person passport not revoked, who is in Goa government? Foreigner cannot be in Goa government. He is a foreigner. Now, my request to the passport officer, before the passport officer, that those 140 passports been revoked, same way his passport should also revoked. That is my demand. If not, return those 140 passports back. Okay, and they should not harass the common people who intend to go to Portugal. That is my request. I had given 15 days time for the passport officer to act on it. Otherwise, I will act. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सरकारी जमिनींचेर अतिक्रमणां केली जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या वादात अडकल्ल्या मये गांवच्या आनीक 215 लोकांक घराचो मालकी हक्क मेळ्ळो। बुधवारा एका खासा कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते मयेकारांक सनदी वांटल्यो। मयेच्या कुमारवाड्या वयल्या श्री सातेरी देवळान जाल्ल्या सनद वांटप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमीन शेट हांचे सयत जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, सरपंच विद्यानंद कारबोटकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मयेकारांक सनदी वांटल्यो। बांदलेले घर नवीन विकत घेता जाल्यार ते डेमोलिशन जाले जाल्यार सरकाराक, आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरूंक नाका। आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना। नवीन जे घर बांदता ताका आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना, त्या खातीर नवीन घर कोणी बांदचें न्ही। आतां तुमी म्हणटले उरलेली इवेक्टिव्ह प्रॉपर्टी सरकाराची प्रॉपर्टी आसता आनी त्या सरकाराच्या प्रॉपर्टीक कितें करपाचें? फाल्यां सकाळी गांवाच्या विकासा खातीर वेगवेगळे प्रकल्प जे करपाचे आसतात तेजो हांवें ताका आतांय सांगलां की आमकां जर एखादो म्हणजे 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मीटर जर जागा इवेक्टिव्ह प्रॉपर्टी आसा जाल्यार बरो प्रकल्प मयांत आमकां हाडपाक जाता, जेणे करून गांवच्या पुराय उदरगती खातीर आमी जेका म्हणटा की कुटीर उद्योग आसतले, गृह उद्योग आसतले, ग्राउंड आसतले, डिस्ट्रिब्युशन आसतले, वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रकल्प जे गांवांत येवपाक शकता, तेजो फायदो सरकाराक म्हणण्यापेक्षा गांवच्या लोकांक जातलो।
तो फायदो आमी लोकांक दिवयता. सरकाराची जमीन ही एनक्रोच करपाक आडोवन खावपा खातीर न्ही, सरकाराची जमीन आडोवन विकपा खातीर न्ही. बऱ्याच जाणांक दिसता ही आडवडची जमीन आसा, आडोया. थोड्या जाणांनी चिरे काडपाक सुरवात केल्या खूब व्हडल्या प्रमाणात. आडयले काय वगैरे आमदारा कडेन वयतात. पण सरकाराच्या जमनीर चिरे काडपा खातीर न्ही. ऑफिशियली कोणा कडेन लीज आसा, तुम्ही जशें म्हणटा एग्रीकल्चर हेज्या प्रमाणे तुमच्या कडेन लीज आसले, तुमच्या कडेन कस्टडीचो डॉक्युमेंट आसलो, तुम्हाला कुठल्याचें नांव आसलें, ताचो डेफिनेटली सरकार विचार करता. तो तुमचो रायट आसा, तुमचो हक्क आसा. ती जमीन तुमकां मेळटली, तितून आमचें दुमत ना आनी ती जमीन दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. कितें आसत जाल्यार ताचो विचार करूं येता. नाजाल्यार लोकांनी आतां घरा बांदतले, ओके, सरकाराच्या जागेर येवन आनी तुमी आतां क्लेम करतले तें जावचें ना. आनी हांव परत एकदां सांगता आनी हांवें फाटलेय फावटी सांगलेलें, सरकाराच्या जागेर जर कोण आतां घर बांदून तिसऱ्या मनशाक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता. परत सांगता, आनी घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें. मजगती शेत जमनींची मालकी लोकांक मेळचे खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांणी म्हणलां. तिसरो मुद्दा उरलो विशय एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरची संगती दिवपाच्यो. बाब आमदार पेमेंद्र शेट तांणी सांगला त्या प्रमाणे 6 डॉक्युमेंटा वयल्यान परत आतां 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड म्हणटा. हांव ताका एक सांगूंक सोदता की कायदो जेन्ना केल्लो म्हणजे 2014च्या पयलींचे सगळे ती 2 गजाली आयज मागल्यो. एक एग्रीकल्चराची 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड. हांव एजी आमचे लॉ डिपार्टमेंट ताकाय आपयता, मिटींग घेता, तांकाय आपयता, ओके, आनी ताच्या उपरांत ताचेर डिस्कशन करता. 6 डॉक्युमेंट खंयचे मागलेले, कितें मागलेले आनी एट प्रेझेंट लोकां कडेन खंयचो इजिली एवेलेबल डॉक्युमेंट आसा तो आमी व्हेरीफाय करता. आनी ताच्या उपरांत जे तुमच्या फेवरान जे निर्णय घेवंक शकता तो तुमच्या फेवरान. मयेचे आमदार प्रेमीण शेट हांणी ह्या वेळार आपले उलोवप केले. जसो सरकारान कायदो केलो, हो कायद्यान 6 डॉक्युमेंटाची गरज आसा अशें सांगलेलें आसा सरकारान. पण हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करपाक सोदता, ह्या सुद्दां कायद्यान म्हणजे हो रूल जो 7 आहा, म्हणजेच ज्या जो कोण लाभधारक आहा ताका 6 डॉक्युमेंट दिवचे पडटा, ते एकूच डॉक्युमेंटाचेर फावा करतले अशी आमकां एक तरतूद करची पडटली. कायद्यान एक बदल करचो पडटले, एमेंडमेंट काडून. ते हांव विनंती करता उतराक की आमच्या गोंयकारांची सगळ्यांची मागणी मान्य करून ही तरतूद करून एकाच डॉक्युमेंटाचेर आमकां ह्यो शेताच्यो ज्यो सनदी आसा त्यो वितरीत करच्यो. आयज आमकां हे जे सहकार्य डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सरकारान म्हणजे आमच्या सरकारान जे केल्लें आसा त्या सहकार्या बद्दल हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीनसून उतराचे उपकार आडयता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयकार फॉरेनाक वचून कश्ट करून संवसार चलयतात आनी हो आरजीचो मनोज परब ह्या लोकांकडल्यान पक्ष चलोवपा खातीर भीक मागता असो आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. ह्या लोकांनी मनोजाक भीक दिवपाचें बंद करपाक जाय. मनोज गोंयांत कलेक्शन एजंट म्हणून वावरता, ताचे कडेन मतां ना, ते काँग्रेस आनी भाजपाचे मतां फोडटले असो आरोप आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन केला. मनोज हो घमंटी फुडारी, ताका गोंयकारां कडल्यान कसलोच तेंको ना. उज्याचो आतां धुंवर जाला. लोकां भितर फूट घालप आनी मतां फोडप हें आरजीचें काम. कॉमन मनशाक खबर आहा ते कोण ते. आरजीन खंयचो मुद्दो सुटावो केला हें मनोजान सांगचें. साश्टीन लोक ताका धांवडावन घालपाक लागल्यात. आरजी हो गोंय उद्ध्वस्त करपी पक्ष. गोंयचे पडना ते फकत डिवायड करपाचें बंद. गोंयची शांती इबाडपाक आरजी जबाबदार अशा खर उतरांनी मिकीन मनोजाचेर टिका केली. इलेक्शनाक जर लोकसभेक वयता जाल्यार बीजेपीक टार्गेट करपाचें न्हू, टार्गेट हेका करपाचें कित्याक आमचे मेजॉरिटी वोट आहा ते हे पिड्ड्यार करता. तेका 4 वोट ना पूण कांयच्या कांय कितें लोकांचे खबरो सांगून बारीक बारीक खबरो सांगून लोकांचे मनां पिड्ड्यार करून आनी वोट पिड्ड्यार करपाचें मनां चलता. आनी कांय कितें फोटो काडटले 5-6 जाण एकठांय जातले हांगा वयतले तेंचो तो मुद्दो घेवपाचे. एक तुमी सांगा म्हाका ह्या आरजेन म्हणटा तो हुंयसरलोय मुद्दो, हुंयचो मुद्दो एक सुटावो केलेलो हांगासर वयतले तिका बेसून बाबा मारतले
आतां मातशें उजो म्हणपाचें बंद केलेलें आहा आतां धुवर म्हणटा जाल्यार हांव नको पूण वयता थंय तर उजो म्हणप बेश्टो मुद्दो उठावप पूण सुटावो मुद्दो कांय जायना पूण बेश्टो हायप करप लोकांक दाखोवप मागीर तेंचे थोडे जाण आहात ते हांगासर थंयसर तो फेसबुकार व्हायरल करप तितलेंच चलता आनी काय चलना पूण सुटावो कांय जायना बेश्टो आवाज करपाचो हें चल्लेलें आहा आनी कांय ना आनी हे फायद्याचें न्हू हे पोरचेचो पीस पिड्यार करपाचो they are not constructive, they are destructive. Basically तुम्ही गोंयकारान समजूंक जाय ही कॅनॉट बी अ लिडर ताका म्हाका दिसना कोणूच लिडर म्हणून म्हाका कित्याक पयलो तेजे एरोगन्सी पयला तुमी उलोवप पयलो तुमी एक मानेर म्हणटा ती आहा उलोवपाक तुमी सांगा म्हाका तो आतां फाटल्या दिसान एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या पयलो तो भीक मागता लोकां कडून पयशांक लागून भीक मागता तुमी कशे लोकांक खंयच्या नदरेन पळयतलो लोकांक आनी तूं तर भीक मागता बारीक समाजाचे जो लोक शिंद्रेन लागलेलो आहा ताका तुमी कशे पळयतले लोकां कडेन भीक मागतले तांकां दितले तुकोडेन आसूंक जाय लोकांक दिवपाक न्हू सो फिल्दी रीच मॅन कॅन सपोर्ट फायनान्शियली कितें गरीब लोकांक कितें करूंक करूंक जाता न्हू जो होच पत्तो भीक मागता आनी आपले भिकेरली काडून ताका गरीब बसयले ताका तितून घालतलो तुमी सांगा म्हाका सो ही इज इंटेंशन एवरीबडी नोज ही इज इंटेंशन एवरीबडी नोज सो ही शूड नॉट फूल पीपल दॅट इज माय कन्सर्न अँड पीपल शूड नॉट गेट फूल ऑल दोज पीपल हू आमच्या पटा खातीर भायर गेलेले आहा कोर्स करता आनी तितून हितून भितर हो भीक मागता थंयसर एका भीक धाडटा ती भीक बंद करपाक जाय तेणी हांव सध्या राजकारणांत वावरत आसा बऱ्या मुद्द्याचेर आवाज काडीत आसा लोकसभा वेंचणूक लडोवची म्हूण म्हाका खूब पक्षांनी ऑफर लेगीत दिल्या पूण हांवें आजून मनार घेवंक ना वेळ येतकच हांव निर्णय घेतलो अशें मिकी म्हणटा काँग्रेस बी कितें अप्रोच जाला तुमकां बी तुमी पयली असेंब्ली इलेक्शनाक तुमकां बिट्रे केली आमकां प्रोपोज करता आनीक परत दुसरे पक्ष आपयता पूण आमी थोडो टायम दिता कित्याक आनी कित्याक बेश्टे स्ट्रेस घेवपाक जाय सद्याक आमकां लोक ओंकता आनी आमी खंयच्याय मतदारसंघान वचोन आमकां थोडो तर खंयच्याय मतदार 40 मतदारसंघ आहा खंयचे आमी 15 वर्सां आमी आमदार आशिल्ले 4 फावटी आमी मंत्री जाले आमी तूं म्हजो तो म्हाजो म्हणून अशें ना आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी काम केलेलो आमचो बरो बॉन्डिंग लोकांच्याशी बरें दवरलेलें आहा आमी खंयच्याय मतदार वचून आमी भाशण करूंक शकता आनी खंयच्याय मतदार वचून आमी लोकांक आमच्या सारके मनशांनी वचून लोकांक कन्विन्स करूंक शकता ते भायर चर्चिल फकत उमेद म्हूण लोकसभा वेंचणुकेक उबो रावता ताका कांय मतां ना हें ताणें चिंतचें आनी राजकारणांतल्यान सुसेग घेवचो असोय सल्लो मिकीन चर्चिलाक दिला Churchill has shown the interest in the Lok Sabha election. Will Mickey support Churchill? आमी कित्याक सपोर्ट करूंक जाय वाय शूड आय सपोर्ट हिम तेणे हेजे पयले खासदार जावन गेले ते आनीक खासदार जावन पिड्डारूय जाल्या आनीक एक फावटी म्हाका दिसता एक फावटी ताका फकत 12,000 मतां पडली 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी सो ही शूड थिंक ओवर बिफोर ही कॉन्टेस्ट आतां इदादूय जाल्या म्हाका दिसना तेणे आनीक कोणाकूय चान्स दिवपाचो आनीक तेजे तर मनान आहा इफ इज ताका तर तेजी फंटॅसी आहा तरी बसपाची फंटॅसी कोणें बंद करूंक जाय सनबर्न महोत्सवाचे फाटभुंयेर वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी म्हत्वाची बसका घेतली सनबर्नाच्या वेळार येरादारीची कोंडी जावची न्हय हाचे खातीर विशेष आराखडो तयार करतले अशें तांचें म्हणणें आसा ह्या बसकेक पुलीस अधीक्षक पुलीस उप अधीक्षक पुलीस निरीक्षक हजर आशिल्ले ट्रैफिक सनबर्न के लिए गोवा ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और सारा जो स्टाफ है हमारा वो पूरी तरीके से रेडी है ब्रीफ हो चुका है और उनको हम लोग इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके का किसी भी सिचुएशन के अंदर जो गोवा ट्रैफिक पुलिस है उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से रेडी और एक अच्छा ट्रैफिक मूवमेंट प्लान आपको देखने को मिलेगा। किरलपाल दाबाळ पंचायतींतल्या घरपट्टी घोटाळ्याची खोलायेन चवकशी करून दुबावितांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी सावर्डे गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष जयेश पाटीलान केल्या बोगस घरपट्टी पावत्यांक लागून कांय जाणांक अटल आश्रय येवजणेचो लाव घेवपाक
मेळ्ळो ना अशें तांचें म्हणणें आसा. राजकी चेपणाक बळी पडनासतना बोगस पावती प्रकरणात जे घुसपल्यात तांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या. ह्यो रिसिटी डुप्लिकेट म्हणून अटल आश्रय जे बीजेपीन स्कीम काडलेली ती सारान 70% सारांनी रिजेक्ट जाल्या. ते डुप्लिकेट हेजे खातीर कित्या खातीर रिसिटी खातीर टॅक्स रिसिटी खातीर हावस टॅक्स रिसिटी खातीर. पूण जे लोकांनी लोकांनी भरलेली हांगच्या लोकांनी स्थानिकांनी भरलेली भरपूर जाणांनी भरलेली मग थोड्याच पास जाल्या. हो मुख्य घोटाळा सामको मोठो. पूण रिजेक्ट जावपाक कारण फक्त ते बोगस रिसिटी. एकदां 2013 ते फायली जळयल्यो तेजीत मातशें इन्वेस्टिगेशन करचें कित्याक तेजें लिंक ते हेतून आसा. डेप्युटी हो आसा न्ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तो सिद्धेश कोंटर नायक तेजे कडेन कंप्लेन दिली आनी ताका फोन केल्लो आमी की ती बेगीन चवकशी जावची आनी सखोल चवकशी जावची कित्याक तो घोटाळा आसा तो साधारण 25 लाखां वयर आसा तो. एक 10 वर्सां चलतालो तो सामको चलतालो आनी मागीर बापायन तें केल्लें एकदां. प्लस मागीर पावसकर आसतना म्हणजे पावसकर मिनिस्टर आसतना तेन्ना एकदां हें केल्लें कितें तेजो ताका ते पर्टिक्युलर घोटाळा इनवॉल्व आसा पळय त्या मनशाक ट्रान्सफर केल्लो. पूण ताका मागीर हें जशें आमदार चेंज जालो तसो ताका तो त्या जाग्यार परतो हाडलो आनी मागीर तेणें तें परतें सुरू केलें घोटाळा चालू म्हणजे दाखल्याचें. आनी हांव अशी मागणी करता की आमच्या स्थानीक आमदार तेणी मातशें तेतून इनिशिएटीव घेवचें आनी ते मातशें चवकशी मोठ्या प्रमाणान करची अशी म्हाजी मागणी. 25 लाखांचें सामकें 25 लाखां वयर केन्नाच्यान कितें करताले कारण 2017च्यान म्हणजे ताका आनी 2-3 वर्सां पयलीं आसतालें तेन्ना कोसंबे हो आसतालो पूण सेक्रेटरी त्या टायमा साकून सुरू तें. मागीर सरपंच भरपूर जाले कोण आनी दामोदर जालो आनी कोण जालो. कोण इनवॉल्व जावपाक शकता हेतून इनवॉल्व मॅक्सिमम आमगेले पंचायती स्टाफ आसतले मॅक्सिमम इनवॉल्व. आतां इन्वेस्टिगेशन केल्यार तें कळटलें न्ही कोण तो क्लियर कट कळटलो. तुमी कंप्लेनी कितें घातला हांवें इन्वेस्टिगेशन करचें म्हणून सपोले सामकी भितरल्यान चवकशी करची पंचायत स्टाफाची. पंचायत स्टाफाची. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें. ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढतात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.